आयज आमच्या म्हणजे जो सरपंच आसलो विद्यानंद कारबोडकर हेचो आमच्या करारानुसार तेजो टर्म सोंपलोलो आनी 16 मेक तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिल्लें आनी ते रेजिग्नेशन आयज एक्सेप्ट जालें. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ते रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करून ताका मुक्त केल्लो आसा आनी सद्या ताबो म्हणटा तो डेप्युटी सरपंचा कडेन दिल्लो आसा. तेन्ना नवीन इलेक्शनाची डेट येय पर्यंत हो ताबो म्हणटा तो डेप्युटी सरपंचा कडेन उरतलो असो विशय आसा. काही लोकांचे मतभेद जाल्लो की आमच्या काही मेंबरांनी तेचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केल्लें आसा, पण तशें कांयच विशय ना. आमचे जे 11 मेंबर आहा ते सगळे 11 भाजपाचे आसा आनी आमच्या भितर कांयच असो वाद विवाद असो ना. म्हणून जे पॅनल जे आतां फुडले ते जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली, खांदे पलट आसतली. जसो आमी करार जेन्ना सुरवातीक सरपंच बसयले तेन्ना हो सगळो करारानुसार प्रत्येकाची जबाबदारी आनी प्रत्येकाचो टर्म आमी डिसायड केल्लो आनी ह्या पद्दतीन आतां जो नवीन सरपंच येतलो न्हू हेजी टर्म सोंपल्या उपरांत दुसरो सरपंच आतां निवड जातलो. तर थोड्याच दिसांनी नवीन डेट येवन नवीन सरपंच अपॉयंट जातलो. हे मतभेद जावपाचें कारण कितें म्हणल्यार अशें तसो विशय कितें जालो की काही 2-3 दीस मातशे डिले जाल्या म्हणून म्हणजे संडे येयलो, सॅटर्डे संडे जाल्यामुळे थोडोसो मतभेद जालो की एक्सेप्ट जावंक नासलें ते म्हणून मतभेद जालो. आनी काय विशय तसो कांयच ना. सगळे सरपंच आमचे सगळे एकजुटीन काम करता आनी सगळे एक ध्येयान सगळे जाण एकी कडेन आसा आनी एकनिश्ठ आसा. ही आतां नवीन तुमची पंचायत जी आसा न्ही, बिल्डींग नवीन आतां बांदलेली ऑलरेडी आसा, ताचे खातीर कितें बी जालां अशें दिसता? ना, आतां नवीन पंचायतीचें उद्घाटनूय बेगीन जावपाचें आसा. एक सांगपाचो उद्देश म्हणजे त्या पंचायतीचे थोडेशे काम बाकी आसा, म्हणजे एअर कंडिशनिंग आनी फर्निचर वर्क हे 3 कोटीच्या पेक्षा जास्त अमावंट जाल्या कारणान आमकां एक दुसरे अमावंटाचे एक काम करचें पडलें. म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडसून तो फंड मंजूर करून घेवन एक नवीन काम 48 लाखाचें, म्हणजे जस्ट प्रोवायडींग एअर कंडिशनिंग फेसिलिटी टू द न्यू बिल्डींग आनी फर्निचर हे कामाचे 48 लाखाचे टेंडर आतां फ्लोट जातले. आचारसंहिता आसल्या कारणान ते टेंडर फ्लोट जावंक टायम मेळना, म्हणून आतां ते फ्लोट जातले आनी ते काम पूर्ण केल्या नंतर आमी पंचायतीचें पूर्ण काम जाल्या नंतर इनॉग्रेशन करपाचें अशें थारायलां. इन द मीन टायम समजा आमचे पंच मेंबरांक जर दिसता जाल्यार त्या किंवा सगळ्या जर नागरिकांक दिसता जाल्यार पयलीं जावंक शकता. असोय विशय आसा. ओके, थँक्यू.